दुधावेली प्रलंबित आधारभूत किंमत बेगोबेग दिताना दूध खरेदीची रेट वाढवची अशी मागणी दूध उत्पादकांनी केला। तशीच ही मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा डेअरीच्या व्यवस्थापनाक दिल्ली। हे फाटभुंयेर दूध उत्पादक गोवा डेअरीच्या ऑफिसा भायर एकठांय जाल्ले। गोवा डेअरीच्या संबंधिता वांगडा कसलोच निर्णय जावंक ना, मात मुख्यमंत्र्यान बेरेस्तार ह्या प्रश्ना विशीं खोलायेन चर्चा करपाक आपयला अशें दूध उत्पादक संघटनेन सांगले। सकाळी आयिल्ले आमी कांयच निर्णय घेनासतना आमी फक्त ह्याच निर्णयाचेर आयल्या की फाल्यां सीएमान आमकां अपॉयंटमेंट दिला गोवा डेअरीच्या मध्यस्थीन, आनी तातूंत त्या जे कितें हें जातलें भासाभास जातली तातूंत आमी भागीदार आसतले हाजे, आनी थंय कितें तें ठरोवपाचें इतलेंच तें जालां। हाजे पली कडेन कांय जावं ना। फक्त म्हाका इतलेंच दिसता की आमी आमचो जो राग आसा, आमची जी मागणी आसा, आमचें जें मत आसा तें गोवा डेअरी कडेन पर्यंत वेवस्थीत पावयलां। चारो, कामगार आनी जनावरांची जतनाय घेतना वाडट्या खर्चाक लागून दूध उत्पादकांक सामको उणो फायदो जाता। देखून दुधावेली प्रलंबित आधारभूत किंमत वाडोवची अशी मागणी आमदार प्रेमेश शेटान केली। उपरांत दूध उत्पादकांची आधारभूत दर फुडल्या एप्रिला सावन वाडटली, तशेंच तांकां दर म्हयन्याक इन्सेंटीव लेगीत दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत केली। सर, आमच्या गोंय राज्यांत आनी भायल्या राज्यांत दुधाची जी रेट आहा तिचो अभ्यास करचो। आज भायल्या राज्यांत दुधाची रेट खूब वाडलेली आसा आनी वाडोवन दिल्ली आहा तांकां, पण आमच्याच राज्यांत आमकां ती वाडोवन मेळना। हेजेर माननीय मंत्र्यान थोडेशें आमकां सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवपाक लागून आयज उतर दिवचें। सभागृहाचें कामकाज 5 मिनटांनी वाडयता। हे तांणी जो सांगला पळय न्ही ताजो आमी ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला। हांवें फक्त कित्याक गोवा डेअरी कडेन आयज शेतकरी थंय ऑलरेडी येवन उबे रावले ताका हांव सांगपाक सोदता, बजेट पास जावनी 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला। तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटीवचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन। स्पीकर सर, गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ केडेकार।